खरेचपणी हांव आतां केपेंच्या कुशावती न्हंयत देंवलां आनीक उदक बरें नितळ दिसता. कारण ह्या कुशावतीच्या न्हंयचे देगेर जायत्यो खणी बांदलेल्यो आसात आनी खणीचे मीन काडल्या उपरांत रेबड उदक येतालें. पूण हांव तुमकां मिनाचेर कांयच सांगूंक सोदिना. ह्या वेळार माणका मोतया कार्यावळींत तुमकां येवकार दिवचे पासत हांव हांगासर आयलां. ह्या गांवचो एक पूत एडी द केपें ह्या नांवान ताका सगळ्यात वळखतात. ताणें पालकाचो वेगवेगळे तरेन वावर कोमेस केला आनी तो करीत आसा. जे भाशेन ह्या उदकांत नुस्तीं धांवतात ते भाशेन तोवूय धांवता, हांगा थंय धांवता, फेळांनी धांवता, तियात्रांनी धांवता आनीक फिल्मांय तयार करता. ह्या खिणांत ताच्या लागीं आमी भासाभास करुया आनी ताचो वावर जो तो करता तो वावर हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतां. हो पळय हांगा लागींच आसा. एडी तुका आयच्या माणका मोतया कार्यावळींत माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. थँक्यू. एडी, एक पयलेच सुवातेर तुवें म्हाका एडी दे केपें तुजें हांव सरनेम नोको. एडी सिमोईस. एडी सिमोईस. हय, हालींच्या तेंपार ताणें फेळांचो राजा कसो तो पालकाचेर देंवता आनी खोडेगांत आपले फेळ कार्नवालाचे फेळ लोकां मुखार हाडटा आनी लोकांची काळजां जिखून घेता. एक विनोदी कलाकार कसो तो दुसऱ्याच्या तियात्रांनी न्हेसता, पिक्चरांनी न्हेसता, स्वताचे तियात्र तयार करता, स्वताची पिक्चरां तयार करता आनी तेच बरोबर कार्नवालाचो 3 दिसांचो जो फेड आसा तो फेड ताका एक वेगळीशी खुशालकाय हाडटा आनी लोकांकूय तो खुशाल करता. तर ह्या वर्साक तुवें कितें चिंतलां? ह्या वर्साक आसा म्हजे 3 पार्टी. होय, म्हाका दिसता तूं जे भाशेन तुज्या घरांत उलयता तेच भाशेन केपेंच्या गांवांत उलयता तेच भाशेन तुवें हांगच्या कार्यावळीक उलोवंक. तर तुज्या पार्टीचें नांव कितें? म्हगे पयली पार्टी नांव सुर्या उजवाड फाकयता. हय, सूर्य आसा. आनी दुसरे पार्टीचें नांव नखेत्रां अंतरोड सोबयता. वा. आनी आनी तिसरे मोरोण तुका रावता. मरण तुका रावता. हय. म्हणटोच सगळें कितें सैमाचेरूच आदारीत आसा काय दिसता. हय, ही नांवां तुवें दिवपा फाटलें कारण कितें असलीं नांवां? ते भाशेन स्टोरी आहा ते भाशेन हांवें तें नांव दिलें तेंकां. म्हणटोच तुवें तातलें कांतारां कांत तयार केल्यात आसतलें? आजून कांत तयार करूना, स्टोरी तयार केल्या. स्टोरी तयार केल्या. वर्साच्या वर्साक तूं कितल्यो सुमार पार्टी करून लोकांक खुशाल करता? वर्सा म्हणल्यार हांव 3 दिसांक 42-43 हे परी करता. पळय, आनीक लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें? बरो मेळटा म्हाका रिस्पॉन्स. लोकांचो रिस्पॉन्स बरो मेळटा. म्हगे पार्टी म्हळ्यार लोक धांवन येताय चोवपा. फकत केपें जातात? केपें जायना, सगल्याक जाता. सगळे जातात? हय. सगळ्याक म्हणल्यार खंयच्या गांवांनी? सगळे मडगांव, बाणाल्या, मागीर चिंचोणे, सगळ्या म्हणल्यार नॉर्थान सावथाक. आनीक तुजे कितलेशे आर्टिस्ट असतात? आर्टिस्ट म्हळ्यार आसता 15 जाण बी आसता तशें कार्निवलाक. आनीक तुका संगीत दिवपी म्युझिशियन? हय, म्युझिशियन आसता. वर्साच्या वर्साक तोच ग्रूप आसता काय दुसरे? ग्रूप दुसरे आसता पूण ड्रामर आसता तो सेम तोच आसता. तोच आसता? हय. म्हणजे तो तुका सोडूंक तयार ना? तो कांसालेचो हेनी भाव तो प्रिन्स जेकोबान आसता हेनी तियात्रां आसता तेगे भाव टोनी तो वर्सान वर्सा आसता. ओके. आनीक तुजे जे कलाकार तूं ह्या फेडांनी घालता ते दुसरे वर्सा बदलत रावता कित्याक म्हाका जाय न्यू भुरग्यान येयले न्यू हाडटा हांव. न्यू हाडटा. हय. तर आनी यूथ. गेल्या वर्साचे कांत बी तुका कितें उगडास आसा कार्नवालाचे? हय आसा. तर एक कांत तूं म्हणून दाखोवशी. सॅड खंयचोय तो मोगावेर आटापलेलो आसता. निजमूक तुजो केल्लो ह्या काळजांतान सोडून वचत म्हूण चिंतूक ना सपनान. तुजे विणे म्हाका कांयच नाका, फकत तूं जाय म्हज्या जिवितान. काळीज म्हजें हांवें तुकाच दिल्लें, घात तूं करीत म्हणून चिंतूक ना. काळीज म्हजें हांवें तुकाच दिल्लें, अशें करीत म्हूण चिंतूक ना सपनान. काळजाक म्हज्या तुवें तोपले बाले, संवसारान रावून
आनीक फायदो ना उतराचो तुज्या म्हाका उगडास येता कोणाक अशें घोडो नाका विश्वासघातशायना तुवें केलो म्हाका दुसऱ्याक अशें आनी करी नाका दुसऱ्याक अशें आनी करी नाका एडी खरेंच एक सेंटिमेंटल कांता उदेशी तुवें म्हाका दिसता तुजे जी इमोशन्स तुज्या भितर काळजांत जें कितें आसा जें खतखत्ता तें तुवें भायर घालपाचो प्रयत्न केला आनीक जेन्ना ह्यो प्ले कार्नवालाचे जे फॅड लोकां मुखार हाडटा खरेंच म्हाका दिसता तुज्याय जिवितांत खंय तरी ते घोस्टून वेतात आसतले जायत हां हय होय तेच पासून तूं इतलो इमोशनली तातूंत इनवॉल्व जाता तर एडी कितलीं वर्सां जालीं हे कार्नावालाचे फॅड तूं बरोवंक लागल्या सुमार 12 वर्सां जालीं 12 वर्सां जालीं 12 वर्सां जालीं कार्निवाला हेळ भायर काडल्या होय आनीक सुरवातेकूच जेन्ना तुवें पयलेच फावटी फॅड घेवन भायर सरलो तेन्ना जायती अडचण जाली जायती आसतली. अडचण जाली जायती आनीक जितल्यो तुका डेटी मेळना आसतल्यो हय थोड्यो मागीर एक 2 वर्सां म्हाका तेच जालें मागीर फूल मागीर फूल हय आनीक हे जे कांत आसता हय ते ट्यून जावं हे कांत सगळे कोण कंपोज करता हांवच करता तूंच करता पयलीं आमी दोग जाण पार्टनरशीप करतालो म्हजे बारा कोनी म्हणून एकलो आसलो कांत तो कंपोज करतालो प्ले हांव बरयतालो पूण आतां तो सेपरेट काडटा आनी हांव सेपरेट काडटा आतां सगळें हांवच करता तुज्या फॅडांनी तूं कितले सुमार कांत घालता मुगे एक खेळांत 4 कांत आसता 4 कांत 3 पार्टींनी 12 कांत 12 कांत आनी ओपनिंग कोरस एक आसता तिनी पार्टी एकूच हय तर तिनूय पार्टी तुज्यो सिरियस आसतात काय कॉमेडी एक लास्ट पार्ट मुगे कॉमेडी आसता आनी 2 सिरियस आसता पूण हे पार्ट मुगे तिनूय सिरियस तिनूय सिरियस हय पार्टीचे ड्युरेशन म्हणून वेळ कितल्या वेळाच्यो अश्यो 45 मिनिट्स 40 आनी 5 मिनटां एक पार्ट हय म्हणटच तिनूय पार्टी 45 मिनिट्सांच्यो तुज्यो लोकां मुखार हाड हय आनीक कितले दीस आदीं तुजें बुकींग जाता पार्टीचें पार्टी एक म्हयनो आहा म्हणल्यार बुकींग करपा भोंवता हांव मागीर 15 दीस आहाय म्हणल्यार मागीर फूल जाता फूल जाता हय आनी जे टार्गेट आसा ताचे भायर तूं वचना ना तेज्या भायर वचून मागीर तें सारकें जायना पार्टी लोक धांवडयले म्हणटाय मागीर कट केले म्हणटाय तशें बंद मुगे टायमिंगाचेर रावता आनी तितल्योच पार्टी करता क्रिस्ती धर्मांत हय सिंजीचो बुधवार हय जो जाता हय त्या दिसाक फेळाच्यो पार्टी चडश्यो करिनात कार्नवाल बंद जाता हय. त्या आदीं पूण तुवें केन्ना तरी त्या दिसाक पार्टी केल्या ना केन्ना करूं ना कित्याक करूंक ना त्या दिसाक आमगे कोरेज मिस्टर जाता होय. तेका लागून हांव तें करना पूण जायते जाय जाण करता पूण हांव करना तुज्या कोशियसाक हय कित्याक जेजून आमचे पासत जितले कोश्ट केले ते आमचे पासत आपलो जीव दिलो आमची मोगा पासत आनी तो एक कोश्टान दिसाक हांव तें करपा तयार ना तर ह्या वर्सा तुजे खंयचे खंयचे कलाकार आसात मुगे केपेचे आसता चडशे हय पूण तांची नांवां तुका उगडास आसा जे तुवें नवी टीम करूंक केल्या ताची सगल्यांची नांवां नोको हांव थोडी आसा थोडी आसा हय बेनी सेलिना डिक्सन जो आनी आहाय जायचो हां म्हणटच तुजी प्रॅक्टीस आतां रोखडीच कमी आसा रोखडी कमी आसा ती म्हणटच तुका आनी खंयचे एक कॉमेडी असो कांत तुका उगडास आसा कॉमेडी कात उगडास आसा एक 4 वळी ओके बटाट वडातूच मोजो घास मारून खाऊ कसो लागी लागी यो वसो पोयात हाका लसता कसो प्रेम असोच गो करया सदांच मोगान गो भोवया दूख सोगले दोरयान सोडया हय 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 दूख सोगले दोरयान सोडया बटाट वडातूच मोजो घास मारून खाऊ कसो लागी लागी यो वसो पोयात हाका लसता कसो तर रेडी तुजे कांत आमी आयकल्यात आमच्या ऑडियन्सानूय आयकल्यात पूण ह्या 12 वर्सांक तुवें सगल्यो कितल्यो प्ले बरयल्यो सगळ्यो 12 वर्सां 3 12 वर्सां 30 आनी 6 जाले 36 30 आनी 6 तुवें पार्टी बरयल्यात हय. हो तुका जायतो अनुभव आसा आनी जायतीं चलचित्रां ताणें तयार केल्यात हांवें आदींच फुडें सांगलां ह्या खिणांत म्हाका दिसता तुज्या एक चलचित्रांतलो एक धाकटोसो क्लीप आमी लोकांक दाखोवया हां आनी मोबायल चल
होती आगे मुझ में आऊँ साइड येल रे दुसरी साइड बंगार नाही होती हाटीलो वर जाणे गेल तो आगे मुझ में पेड़ गाड्या बोरी यान बरे जाऊ पण या दोऱ्याने झाड लागताय रे बाबा बरेडे हाट लागले मरे बाबा सुचनी का किती कोदा मुझी भाषेन तू होती घोरड्या भिवून हा किती रे वैरी ए तो गाव दिसती पडा अरे दिसती पडा तू याची केप गाना तांबडे अंगाना मोती गायना वर रात बसना भिवून हा किती रे मुझी भाषेन ए हा भिवून येईल ना हा मेल्या 20 वर्षां झाली आज पहिले पाटी 20 वर्षांनी मग कोण्या झाल्या मुंशान चोईला ऍक्च्युली हांव कोणा दिसती पोणा कोटी माता इंगाची वयन कांचूल हापाची ढाण ढाण करून मुझी भाषे होती आणि घोरड्यान भिवून वयर बसवना ओयला असं आपूण मेल्या 20 वर्ष झालं म्हणून सांगता तुका हऱ्यान दिसती पडा हावय हऱ्यान दिसती पड तू आक्को दिसती पड मरे म्हाका की तू लयता बाबा किती तू सांग सारखें सांगपा म्हूण जाल्यार हांव आज मेल्या 20 वर्सां जालीं पूण हांव कोणा दिस पडोना मुगे हें घर हांव इजेरीच्या सदां 20 वर्सां जालीं पयले पाटी हांव तुका दिसती पडा म्हाका एक सांग तूं हेरां ना कितें रेडी तुज्या चलचित्रांतलो एक खीण आमी पळयला दुबावना पूण आतां म्हाका सारकें आसा तें तुज्या लक्षांत जाणा जावंक जाय तुवें आयज मेरेन कितले तियात्र बरयले तियात्र चडशे बरयले तियात्र फक्त 4 बरयले 4 तियात्र बरयले आनी चारूय तियात्रांची नांवां तुका उगडास आसा हय पयलो फर्स्ट तियात्र बरयलो तुजे हातान मागीर जें म्हाका तेंच तुका मागीर तूंच आमचो देव आनीक मागीर वादळ वादळ तर ह्या चारूय तियात्रांची जी काणी आसली ती वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे तरेन आसली आनीक हाचे तुवें कितले सुमार शो केले शो मागीर चडशे चवथीन गणेश चतुर्थी त्या दिन जाताले आनी मागीर संवसाराचो शेवट कितें तो एक तियात्र बरयल्लो ते रवींद्र भवन हॉल आमी जाल्लो मागीर गमन विद्यानिकेतन जातले आतां तुजो वेळ आयला की तुवें दुसऱ्याचे तियात्र तूं एज अ कॉमेडियन जावं दुसऱ्यो भुमिका करून तूं न्हेसला जावं कांतारा म्हणून तूं तातूंत पार्टिसिपेट जाला तर हे खंयचे तियात्र कोणाचे तसो मॅक्सिके तियात्र आसलो मॅक्सिके तियात्र एक्टींग केला मागीर न्यू ते डायरेक्टर तेंच्या तियात्रां केला आनी कोणाचे आनी ती चड आनी कोणा तितले येना पूण हांव ओन गेले ते चडशे आसता आनीक म्हाका दिसता आमी तुज्या फिल्मां वयर उलोवच्या आदीं म्हाका आनीक एक आमी चलचित्रांतलो तुजो धाकटोसो देखावो आमी लोकांक दाखयलो